आमी सायक्लोन जो आयलो त्या सायक्लोनान जवळपास आमकां जो अप्रॉक्सिमेटली म्हणजे सगळो एक्सपेन्सीस जर काडीत जाल्यार 146 कोटी पर्यंत आमकां एक्सपेन्सीस डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या कारणान आमकां सगळे डॅमेज जे जाले पळय न्ही ताजो जर कॉस्ट काडलो जाल्यार इट इज अप्रॉक्सिमेटली 146 crores. हितूर फक्त एकूच कॉस्ट जो आमी म्हणजे फिशींग बॅन जाले 3 दिसा खातीर ताजो कॉस्ट जो आसा हो इन्क्लूड केल्लो आसा. हितूर सगळे म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब मोठ्या प्रमाणात, एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो खूब मोठ्या प्रमाणात खंय शाळा आनी हे तांचो छप्पर जाल्लो आसा, प्रायवेट लोकांच्यो प्रॉपर्टी डॅमेज जाल्ल्यो आसा, ताज्या भायर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची डॅमेज आसा, फिशरीज डिपार्टमेंटाची डॅमेज आसा, एग्रीकल्चर क्रॉप हाजो सगळ्याचो ओवरऑल एस्टिमेट करून 146 crores वता. वी आर सेंड आमी ऑलरेडी हेजे नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंटा खातीर हाजो लेटरूय तयार केला. वी आर सेंडिंग दीस फॉर द नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट हाज्या खातीर आसा. आमची रेव्हेन्यू मिनिस्टर तिच्या लिडरशिपीच्या सकयल तिणी सगळी कडेन वेगवेगळे कडेन स्वता मॉनिटर करून डिजास्टर मॅनेजमेंटाची शी इज द वायस चेअरमॅन फॉर द डिजास्टर मॅनेजमेंट बट ती स्वता सगळी कडेन लक्ष दिताला. आमचो पावर मिनिस्टर हो स्वता पर्सनली मॉनिटर करून सगळी कडेन पावर. म्हाका खंत आसा एकूच की आमी 3 दीस सगळ्या लोकांक, कारण ह्या पद्दतीचो डिजास्टर 1994च्या उपरांत पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो सायक्लोन गोंयांत आयलो आनी म्हाका खंत जाता की लोकांक 3-3, 4-4 दीस थोड्या जाणां कडेन पावर आमी रिस्टोर करपाक शकले ना, कारण खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन 80-90 इलेक्ट्रिकल पोल म्हणजे 11 kV आनी बाकीचे 33 kV सुद्दां उमटून पडिल्ले, मोडून पडिल्ले आनी ताज्या खातीर परत रिस्टोर करपाक आमकां जी लोकल मॅनपावर लागता ती लोकल मॅनपावर आमच्या कडेन नाशिल्ली. आमकां भायरसून मॅनपावर हाडची पडली आनी वेगवेगळे प्रॉब्लेम आशिल्ले त्या खातीर थोडोसो उशीर जालो. थोड्या जाणांक उदकाचोय प्रॉब्लेम जालो, उदकूय बी आमी थोडे दीस रिस्टोर करपाक शकले ना, त्या बद्दल हांव खंत व्यक्त करता. म्हणजे एक बरी गजाल आसा, हांव मुद्दामून मेन्शन करतलो की गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामपंचायती आसतले, म्युनिसिपालिटीज आसतले, अलॉंग वीथ पीपल खुबश्या लोकांनी स्वताहून रस्त्यार देऊन गव्हर्मेंटाक मदत केली, सहकार्य केले. आमच्या फायर टीम, पुलीस टीम, सगळे डिजास्टर मॅनेजमेंटाची टीम हांच्या बरोबर म्हणजे मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर्स हे सगळे रस्त्यार आशिल्ले. हांवूय पर्सनली मॉनिटर करतालो बट सगळ्या भागांनी गोंयच्या जनतेक स्वताहून मदत केली आनी स्वताहून हे सगळे क्लियर करपा खातीरय बी तेंच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात मदत केल्ली आसा. त्या खातीर हांव लोकांचेय बी म्हणजे खूब खूब आभार मानता, कारण तेंच्यांनी ह्या पद्दतीचे सहकार्य आमकां दिले आनी आमी परत एकदां आमचे डिजास्टर जे आसा पळय न्हू हे वेल इक्विप्ड करपाचें थारायलां. ऑलरेडी आमी काही डिसिजन्स जे आसा, काही इक्विपमेंट परचेज आसतले किंवा हे करपा खातीर आमी डिसिजन्स घेतलेले आसा.